एक अचर्येन देखुल्लो मनीस आनी एका अचर्याक राखता. अचर्या आशेवच्याक अंत्य ना. बागेवन जाग्यांक वेताना नोवेना मागणी रजार करताना अचर्यांक आशेवचें कांय नोवें न्हय. अचर्यांक घडनासल्या वेळार निराशी जावची जायती. सुवार्थेचे नदरेन पळयल्यार नीज अचर्ये गूण जावप वा जिणेन कांय महात कार्य जावप मात्र न्हय, बगर जिणी बदलप. सुवार्थेंत अचर्याचो शेवटच जिणी बदलप म्हणलें म्हत्वाचें सत. कोराझीन, बेथसाइदा आनी कफरनाऊम शहरांक जेजून तुमचे मदें केल्ली ती अचर्या तीर आनी सिदोन शहरांनी केल्ली जाल्यार तुमचो लोक खंयच्या काळार गोणी वस्तूर न्हेसोन आनी आंगार गोबर घालून आपली जिणी बदलतो म्हणून सांगताना अचर्यांचो खरो शेवट उगडापो जालो. सुवार्थेचे नदरेन आमचे जिणयेंत वा हेरांचे जिणयेंत देवाचो हात पळयताना उदेवची जोगती प्रतिक्रियाच जिणी बदलप जावंक जाय म्हणून जेजू आशेलो. अचर्या जेजूक तुकून पळोवंक न्हय, बगर आमकांच आमी तुकून पळोवंक. अचर्या जेजूक ताळयो पेटोवंक न्हय, बगर आमी ताचेर विश्वासान भरूंक. हे दिशेन कोराझीन, बेथसाइदा आनी कफरनाऊम शहरांची सोलवणी आमकां जागवणी. तर जेजूची अचर्या जिणी बदलप असो संदेश देवाची काकूळत जोडपाचो आनी देवाच्या राजाचे परगटणेचो प्रमुख भाग सै.